नमस्कार, हांव दीप्ती काकोडकर. तुमकां सगळ्यांक गोमंतक टीव्हीचे मायमोगाचे येवकार. दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवचे मुखेल खबरो. लीज वाठारा भायर खाजगी मालमत्तेत डंप केल्ले लोखंड खनिज सूचीबद्ध करपाक मंत्रिमंडळाची मान्यताय. गोमेकोच्या वेगवेगळ्या खात्यांत भरतले 7 नवी पदां. मंत्रिमंडळ बसकेत घेतलो निर्णय. मुख्यमंत्र्यांची माहिती. कोळसा बंडुरा प्रकल्पाच्या संयुक्त पळोवणे खातीर म्हादय हाऊस कमिटीन दिल्या न्यायालयात धाव घेवपाची सुचोवणी. नोव्हेंबर वा डिसेंबर म्हयन्यात सरकार घेतलो. सर्वोच्च न्यायालयाकडल्यान संयुक्त पळोवणेची परवानगी. उदका स्रोत मंत्र्यांची माहिती. लोटले विजय मरेन शिपयार्डात जाल्ले स्फोटात आनीक दोगा कामगारांक उपचारा वेळार आयले मरण. स्फोटात जखमी जाल्ल्यान तांचेर जीएफसीत उपचार आशिल्ले सुरू. कमी वीज वापरप्यांक मेळटली विजेचेर 20% सूट. विजेचो गैरवापर वा हिसपा भायर वीज वापरतल्यांक फारीक करचो पडटलो अतिरिक्त कर. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरांची माहिती. मूळ गोंयकारांक सरकारी नोकऱ्यांची संद मेळची म्हणून कर्मचारी भरती आयोगाच्या परीक्षेत कोंकणीचो आस्पाव. 15 वर्सांचो राबितो हेर पात्रताय आसली तरी कोंकणी विशयांत पास जावप गरजेचें, सांगता मुख्यमंत्री. आणि कोलवाळे बंदखणीत कैद्यांच्या 2 पंगडां मदीं जाली हिंसक झगडी. झगड्यात एक कैदी जालो गंभीर जखमी. प्रकरणाचो सोद घेतात पोलीस. आता खबरो विस्तारान. लीज वाठारा भायर खाजगी मालमत्तेत डंप केल्ले लोखंड खनिज सूचीबद्ध करपाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. तशेंच गोमेकोच्या वेगवेगळ्या खात्यांत 7 नवी पदां भरतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. शुक्रारा जाल्ले मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो. Which were declared by the erstwhile leaseholders in terms of clause 8.7 of the Goa Mineral Policy 2013 आमी घेता. म्हणजेच फाटले फावटी अनइन्व्हेंटरायज त्यांच्या लिस्टान तांच्यांनी दाखोवंक नाशिल्लो. ओके, असो ओर पडून आशिल्लो त्यांचोच. ओके, तो जो आसा पळय न्ही तो इट्स आउटसायड लीज. Second is permission for the 4 posts of the medical officer in the blood bank in the Goa Medical College on the contract basis. Third one is for the repair renovation of the existing building of the veterinary hospital at Kutti for the new government veterinary college. The suruat hai. Proposal for the amendment of the Goa Public Service Commission Regulation 2020 various ह्या संदर्भातले सिनियर रुल्स जे आसा आरआर्स जे चेंजीस केल्ले ते जीपीएससी अमेंड करता. ताच्या खातीर आसा प्रपोजल. This is for the different post. It is start from the senior assistant, appointment of the pharmacist on the contract basis under the employees state insurance scheme ESI, appointment of the physiotherapist for the 100-bedded ESI hospital in Margaon, proposal for filling of the 1 post on the lecturer in the department of the radiation oncology on contract basis in Goa Medical College, proposal of filling of the 1 post of the assistant professor in the neuro and vascular intervention radiologist in the department of the radio diagnosis in the contract basis in the Goa Medical College, proposal of the filling of the 2 posts of the assistant professor in the department of the cardiovascular and thoracic surgery on the contract basis in Goa Medical College. लोटली विजय मरेन शिपयार्डात फाटल्या शुक्रारा स्फोट जाल्लो. ह्या स्फोटात जखमी जाल्ल्या आनीक 2 कामगारांकूय मरण आयलां. ह्या कामगारांक जीएमसीत उपचारा वेळार मरण आयलें. मूळ बिहारचो अभिषेक कुमार आनी उत्तर प्रदेशांतलो मनीष चौहान अशा मरण आयिल्ल्या कामगारांची नांवां जावन आसा. ह्यान पयलीं ह्या स्फोटात 2 कामगारांक जागेरूच मरण आयिल्लें जाल्यार तिसऱ्याक उपचारा वेळार मरण आयिल्लें. तशेंच ह्या स्फोटात जखमी जाल्ल्या 2 कामगारांची भलायकी गंभीर आशिल्ल्याचें कळटा. 16 मार्चाक लोटले रासय हांगा विजय मरान शिपयार्ड जे आसा तातूंत ताजी यार्ड आसा तातूंत भितर बोटी तांची बोटी बांदपाचें काम चालू आशिल्लें आनी एक बोटीची जी बोट बांदताली तातूंत भितर 7 जाण लेबर काम करताले. वेल्डिंगाचें काम तांचे कडेन चालू आशिल्लें आनी थंय अचानक एक स्पार्क घेतलो, उजो जालो आनी मोठो हें जावन तातूंत भितर 2 जाण जे आसा 7तले तांकां आखता मरण आयलें. म्हणजे ते जळे आनी 5 जाणांक जीएमसीक शिफ्ट केले.
दुसरे दिसाक हो जो हें जालो उजो मोठो पेट जालो ताजे नंतर दुसरे दिसाक आनी एक लेबर आसा ताका आपलो जीव वगडावचो पडलो आनी आयज 2 जाणांक आपलो जीव वगडावचो पडिल्लो आसा. तातूंत भितर विजय कुमार आनी मनीश चव्हाण हे 2 जाणांक आज आपलो म्हणजे तांकां आज GMCक उपचार घेता आसतना मरण आयिल्लें. उरिल्ले 2 कामगार जे आसात तांचो GMCक ट्रिटमेंट चालू आसा आनी तांची कंडिशन सामकी क्रिटिकल आसा. पुलिसांनी ह्या कंपनीचो जो सेफ्टी ऑफिसर आशिल्लो ताका निग्लिजन्सा खातीर आनी कांय सेफ्टी मेजर्स घेतले नासल्या खातीर अटक केल्ली. ताजे नंतर ताजी बेलीचेर सुटकाय जाली आनीक पुलिसांनी सद्याक जेन्ना दक्षिण गोंयचे कलेक्टरान आदेश काडलो की त्वरीत हे कंपनीचें काम बंद करचें. आतां तें कंपनीचें काम थंय सगळें टोटल ठप्प आसा, बंद आसा आनी पुलीस पारोय थंय दवरिल्लो आसा की चोरयांक बी काम करता काय पळोवपाक लागून. फॅक्टरी आनी बॉयलर्सान आपलो अहवाल जो आसा तो ऑलरेडी सबमीट केल्लो आसा आनी ह्या अहवालाक म्हणिल्लें आसा की जे सेफ्टी मेजर्स घेवपाक जाय आशिल्ले काम करतना ते कांयच घेतिल्ले नाशिल्ले अशें फॅक्टरी आनी बॉयलर्सान म्हणिल्लें आसा. त्याच बरोबर कंपनीक जी कंपनी आसा विजय मरान तांकांय आदेश आसा की 7 दिसां भितर आपलो अहवाल जो ऑडिट आसा तांचे कामाचो सेफ्टीचो बाकी सगळो अहवाल हो सादर करपाक जाय, नाजाल्यार ताजेर वेगळी एक्शन जातली. आनी सद्याक जी म्हायती मेळटा त्या प्रमाणे 7 5 लेबर जे आसात तांकां मृत्यू आयिल्लो आसा आनी 2 हे आसात ते क्रिटिकल कंडिशन आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू उलयतां. ह्यान फुडें कमी वीज वापरप्यांक 20% सूट मेळटली. सांजेच्या 5 ते सकाळी 9 मेरेन विजेचो गैरवापर करप्यांक वा हिसपा भायर विजेचो वापर करप्यांक अतिरिक्त 20% कर भरचो पडटलो अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिली. आयकात. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान नवीन वीज बिल नेमांची घोषणा केल्या. कमी वीज वापरप्यांक 20% सूट मेळटली. जाल्यार सांजेच्या 5 ते सकाळी 9 मेरेन विजेचो गैरवापर केलो वा हिसपा भायर वीज वापरली जाल्यार 20% अतिरिक्त कर आकारतले अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिली. ह्या प्रस्तावाक मंजुरी दिवपा खातीर 2 वर्सां अभ्यास केला आनी हो उपक्रम आता डिसेंबराच्यान लागू जातलो अशें मंत्री ढवळीकारान सांगले. डिस्काउंट म्हणल्यार ही लायट लोक कमीत कमी सकाळी 9 ते 5 पर्यंत ते प्रपोजल ऑलरेडी केले. 5 पर्यंत कमीत कमी वापरता ताका 20% डिस्काउंट मेळटा. लायटीचे खंयचे 9 ते रातचे 9 ते 5 सकाळचे तांकां 20% पर्यंत रिबेट मेळटा. त्याशिवाय जे लोक रातचे लायट वेस्ट करता आनी कितें वापरता दिवे तशेंच दवरता वता तांकां बिटवीन इवनिंग 5 टू सकाळचे पर्यंत 20% एक्स्ट्रा. पूण सर म्हाका सांग सगळे लोक रातचे घरा आसता पळय तेंची चड युजीस रातचीच जाता मागीर मेळत तशी लायट वापरता म्हणून गेला तातूंत भरपूर फायदो आसा. 20% डिस्काउंट जो आसा पळय एकदम भरपूर. पण आता ह्या दिसांनी गरमी जातली तेन्ना एसी बेसी सगळें मागीर कितें करप तर तातूंत तुमचें लक्ष येवना. कमीत कमी जे वापरता जो चलता एसी बी सगळें जाता. मातशें तुमी स्टडी करा विचार केले खूब विचार करून 2 वर्सां हांवें एक्सपिरियन्स सिस्टमीक विचार केला आनी त्या नंतर हें सगळें अप्रुवल जालें. पूण लोकांगेर कोणागेर कांयच ना तांकां डिस्काउंट कशें तुमचे प्रश्न आसा पळय ताचे पयलीं तूं कंप्लीट स्टडी कर आनी देन काम कर. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मूळ गोंयकारांक सरकारी नोकऱ्यांची संद मेळची म्हणून कर्मचारी भरती आयोगाच्या परीक्षेत कोंकणीचो आस्पाव केला. मात 15 वर्सांचो राबितो वा गरजेची हेर पात्रताय आसली तरी लेगीत कोंकणी विशयांत पास जावप गरजेचें आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलां. मुख्यमंत्री सावंतान शुक्रारा कर्मचारी भरती आयोगान वेंचून काडिल्ल्या उमेदवारांक नेमणूक पत्रां भेटयलीं. ज्युनियर स्टेनोग्राफर, प्रोग्रामर आणि टेक्निकल असिस्टंट अप्रॉक्सिमेटली 50 कॅन्डिडेटाक ऑफर लेटर्स जी आसा पळय आज दिता. म्हाका खूब खोस भोगता ग्रुप C कॅटेगरीचे पोस्ट हे स्टाफ सिलेक्शनाच्या अंतर्गत रिक्रुटमेंट करता आसतना आमी स्टाफ सिलेक्शनान हो प्रोसेस सिम्प्लिफिकेशन केलो. ह्या प्रोसेसान पुराय ट्रान्सपरन्सी हाडली. हातूंतल्यान मेरिट एफिशियन्सी आमकां दिसपाक लागलेली आसा. इट इज टोटली टेक्नॉलॉजी ड्रिवन. ऑनलायन मॅनेजमेंट एप्लिकेशन आणि ऑनलायन एग्जाम आणि रिझल्ट हातूंतल्यान सगळ्या जाणांक दिसपाक लागल्या.
एक खासा गजाल मुद्दामून सांगता, पयलीं भुरग्यांक मल्टिपल एग्जाम दिवच्यो पडटाल्यो. एखाद्या भुरग्याक जर LDC जावपाक जाय आसत जाल्यार तो सांगतालो आपूण 25 एग्जामी दिल्यो, आपूण 30 एग्जामी दिल्यो. आतां पूर्ण वर्सभरांतल्यान 25 आनी 30 एग्जामी दिवपाची गरज ना. सिंगल एग्जाम दिल्या उपरांत वेगवेगळ्या तरेच्या डिपार्टमेंटांतल्या पोस्टाक तो एपियर जावपाक शकता आनी ह्याच एग्जामींतल्यान म्हणजे तो ऑनलायन एप्लिकेशन फायल करता, ताजी एग्जाम ही डिजिटल एग्जाम आसता, तो भायर सरता आसतनाच ताका ताजे मार्क कळटा आनी तातूंतल्यानूच मेरिट बेसिसचेर सिलेक्ट जाल्ले भुरगे गोंयच्या युथा खातीर आनी वयल्यान इट इज एन मोर प्रिफरन्स फॉर द गोवन युथ. हांव म्हणटलो घडे जरी 15 वर्सां रेजिडन्स कंपल्सरी जरी आसली, जो पर्यंत कोंकणीचो पेपर आसल्या कारणान खुबश्या भुरग्यांक आमी म्हणटा की मेरिटात जरी आयलो आनी कोंकणी पेपरात फेल जाल्लो आसलो जाल्यार सुद्दां ताका ही ऑपॉर्च्युनिटी मेळना. म्हणून मूळ गोंयकाराक दिवपा खातीरूच स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जे आसा हे आमचें काम करता. आज सिलेक्ट जाल्ल्या सगळ्या भुरग्यांचे हांव परत एकदां म्हणजे मनापासून तांचे खूब खूब अभिनंदन करता. लोकांक सर्व्हिस दिता आसतना सुद्दां तशाच पद्दतीच्यो बरी सर्व्हिसीची अपेक्षा ही तुमच्या सगळ्यां कडल्यान आसा. कारण जेन्ना गव्हर्मेंट एखाद्याक मेरिट आनी ट्रान्सफरन्सीच्यो गजाली सांगता, तुमी बी त्याच पद्दतीत मेरिट आनी ट्रान्सफरन्सी तुमच्या सगळ्यां कडल्यान आमी अपेक्षीत दवरता. शुक्रारा कोलवाळे बंदखणीत कैद्यांच्या 2 पंगडांमध्ये हिंसक झगडी जाल्ल्याची घडणूक मुखार आयली. या झगड्यात मोहम्मद रेहान नावाचो कैदी गंभीर जखमी जालो. जखमी कैद्यांचेर सध्या म्हापशेच्या जिल्हा हॉस्पिटलात उपचार सुरू आसात. या झगड्यांचे मूळ कारण कितें हाचो तपास पुलीस करतात. पळयात. क्या हुआ था? आपको मारा किसने मारा? हाँ, 8-10 लोग था. आप लॉकअप में क्यों थे? कौन से केस में? NDPS केस में. और मारा किसने? बहुत लोग था. क्यों मारा आपको? ओके. और क्या क्या लेके मारा? हाँ. और कितने झाले एग्जैक्ट? ये कहाँ पे मारा था? ये कहाँ पे हुआ? अंदर. ओके. कितने जन थे मारने को? 8-10 मारा. लेकिन मारा क्यों आपको? हाँ. सध्या म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलात आनी हांगासर येवपाचें कारण म्हणजे सध्या एक अशी इन्फॉर्मेशन आमच्या मेरेन पावल्या ती म्हटल्यार की कोलवाळे हांगासर सेंट्रल जेल आसा, ह्या सेंट्रल जेलीत एका अक्युजाक काही 7 ते 8 जे इनमेट्स आसा ह्या इनमेट्सांनी एका अक्युजाक बरेच जबर मारहाण केल्याची खबर सध्या समोर येयल्ली आसा. सध्या अशें कळून येयला की कोलवाळे जेलीत एक अक्यूज जो आसा NDPS केसीन मोहम्मद रिहान म्हणत हाचेर काही 7 ते 8 जाणांनी बरीच जबर मारहाण केली. काल अशें कळून येयलें की हो जो NDPS केसीन जो विक्टीम अक्यूज आसा हो आपल्या सेलान आशिल्लो आनी तेचोच जो दुसरो पार्टनर आशिल्लो म्हणजे दुसरे अक्यूज जे आशिल्ले तेच्या मदीं खंय तरी क्लॅश ऑफ जालें, तेंची झगडी जाली आनी जो अक्यूज आशिल्लो दुसरो तेणी ताका धमकी वगैरे अशी दिली. जेन्ना आयज सकाळी तो अक्यूज विक्टीम आसा तेन्ना आपल्या सेलान तो न्हिदलो एक अक्यूज आयलो आनी ताका उठोवन ताका कोणे तरी आपयला अशें सांगून ताका आपल्या वांगडा घेवन गेलो. जो इनमेट्साचो ग्रूप आशिल्लो जो अक्यूज आशिल्ले तेंच्यांनी ताका जो विक्टीम अक्यूज आसा ताका बरीच मारहाण केली. काही खोटांनी तर उट्यो मारून आयर्न रॉडाचो वापर तशेंच दाऱ्यांनी ताका जखमी करून उडयले. तो इतलो इंजर्ड जाल्लो की कोलवाळे जेलींतले जे पुलीस आसात तेंच्यांनी सध्या ताका हांगा आजिलो हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर हाडिल्ले आसा आनी तो सिरियसली इंजर्ड आसल्या कारणान सध्या तेची ट्रिटमेंट जी आसा ही आजिलोच चालू आसा. सध्या हे जबर मारहाण करपाचें कारण आनी हे जे इनमेट्स जे अक्यूज आशिल्ले हे सगळे कोण आसात तेची चौकशी इन्व्हेस्टिगेशन जी आसा ती कोलवाळे पुलीस करीत आसात. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असुकेकर. गोंयांत आतां पर्यटकांची गर्दी पळोवपाक मेळटा. बेरेस्तारा वार्का पॅराग्लायडींग आनी 42 पर्यटकांक घेवन आग्वाद आडकून उरिल्ल्या रिव्हर क्रूज बोट घडिल्ल्या प्रकरणात आशिल्ल्यांचेर कारणां दाखय नोटीसो जारी केल्ल्याचे मंत्री रोहन खंवटेन म्हायती दिली. असल्या घडणुकांचेर आपूण कसलीच तडजोड करचो ना अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. पळयात. बिरेस्तारा गोंयांत 2 दर्यादेग वाठारांत 2 कडेन वार्का आनी आग्वादा पर्यटकांच्या जिवा कडेन खेळ जाल्ल्याचो पळोवपाक मेळ्ळो.
वार्का दर्यादेगेर पॅराग्लायडिंग करताना पर्यटक माडार शिरकालो म्हूण साल्वार जालो जाल्यार रिव्हर क्रूज बोट पॅसेंजराक घेवन दर्यांत गेल्ली त्या वेळार ही बोट आग्वाद वाठारांत आशिल्ल्या खडपांक आदळ्यान थंयच आडकून उरिल्ली। उपरांत वादळ आनी खवदळिल्ल्या दर्याक लागून बचाव कार्य चड कठीण जालें पूण आडकून पडिल्ल्या बोटींतल्या 42 प्रवाशांक भायर काडले। उपरांत तांकां सुरक्षीतपणान दर्यादेगेर हाडले। या प्रकरणा उपरांत मंत्री रोहन खंवटेन ह्या घडणुकांचेर कसलीच तोडजोड करचे ना अशें म्हणत आनी पर्यटकांची सुरक्षा मतींत दवरून संबंधीत धन्याचेर कारणां दाखय नोटीस जारी केला अशें सांगले। पॅरासिलिंग इन्सिडेंट जाला हय कितें अपडेट आसा? दोन इन्सिडेंट जाले, एक वार्का आनी एक कांदोळे आग्वाद सायडीक। वार्का सायडीक जाल्लो तो पॅरासेलिंग जो सोशल मिडियार व्हायरल जालें, इट इज अ व्हेरी कन्सर्न इश्यू कित्याक पयलीं आमी वॉटर स्पोर्ट्स वाल्यां कडेन पूर्ण रेग्युलेशन्स कशें करप कितें करप घाल्ले आशिल्ले। ताज्या मागीर पॅरासेलिंगाची थंय कोकोनट जाग्याचेर ते कितें उडटा तुट्टा आनी थंय वचून बसता, सेफ्टी कम्स इन प्लेस आनी ट्युरिस्ट आशिल्ले। डिपार्टमेंटाक सांगला शो कॉज कार्ड, म्हज्या म्हायत्या प्रमाणे त्या बोटीक काय कितें परमिशन काय कितें तरी नाशिल्लें अशें दिसता म्हाका, बट शो कॉज कार्डार इन्फॉर्मेशन मेळटलें आनी जें कितें एक्शन जाय ताजेर ते इमिडियटली एक्शनूय घेतले। देर इज नो वे ऑफ थिंकींग अबाउट युअर टुरिस्टीक एक्सपिरियन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट। आनी हे तांणी कितें जस्टिफिकेशन दिलां की डेमो गमत करताले, ट्रायल करताले, इट कॅनॉट बी ट्रायड ऑन द टुरिस्ट, दे शूड हॅव ट्रायड इट देमसेल्व्स। सो ताज्या खातीर जे शोकॉज काडून ताजी रिप्लाय घेवन इमिडियटली जाय कितें एक्शन जाय ती जातली। कांदोळेचो विशय जो आसा, बोट वॉज रिजिस्टर्ड सगळेंच आसा, इट इज द इंजीन फेल जाल्लें, ताजे ताकाय शोकॉज काडपाक लायले कित्याक सेफ्टी ऑफ द टुरिस्ट हॅज टू बी लुक्ड एट आनी ना जाल्यार आमकां प्रॉब्लेम जावंक शकता। सो ओवरऑल पयर वॉटर स्पोर्ट्स एसोसिएशनाक आपोवन तांची कागाळ सगळी आयकून वॉट एवर इश्यूज दे हॅव सॉर्टेड इट आनी ताज्या खातीर दे वी आर वर्किंग कोलॅबोरेटिवली, दे नीड टू बी रेसिप्रोकेटिव टू बी जे गोंयकार आमी म्हणटा वॉटर स्पोर्ट्सान आसात ट्रेडिशनल, तांणी दे आर एम्बेसेडर्स टू टुरिजम। सो असल्यो घटना ह्यो कॅनॉट बी कॉम्प्रोमायज करून कितें आसा ते शोकॉज घेवन इमिडियटली वी वील एन्श्योर दॅट ड्यू एक्शन इज टेकन ऑन द इश्यू वीच हॅज कम इन वार्का सो दॅट प्रेसिडेंट्स आर नॉट क्रिएटेड। बट तुम्ही मिटींग घेवनूय समज हाऊ डू यू सी रिएक्ट ऑन बिकॉज तुम्ही त्यांना सगळ्यांक सजमायल्ले सगळे सांगले। रिस्पॉन्सिबल टुरिस्ट आणि रिस्पॉन्सिबल टुरिजम आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम कॉइन। वी नीड टू एन्श्योर दॅट वेन वी डू ऑल दीज थिंग्स आम्ही करता आसतना वी नीड टू एन्श्योर दॅट वी आर गिविंग द रायट टुरिस्टीक एक्सपिरियन्स, पूण एनफोर्समेंट ज्या तरेन जावपा जाय तें जातलें। सो इट इज अ व्हेरी सिंपल पॅट एंड पिंच फॉर्म्युला, वी आर पॅटिंग देम टू प्रमोट देम एंड सी दॅट दे डू द बिजनेस, तांचे धंदो बरो जावनी, तांणी बरें जोडूनी आनी टुरिजम बरें प्रमोट करूनी, हें आमचें। समज इरेग्युलरिटीज आसात, इरेग्युलरिटीज एक्शन जातलें, हें एनफोर्समेंट, दॅट वील बी द पिंच। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। बिरेस्तारा दिकरपाल पंचायतीत सरपंचाची वेंचणूक जाली। उपरांत मिनेनो कुलासो हो नवो सरपंच म्हणून वेंचून आयलो, पूण सांजे वेळार ताका अविश्वास थारावाक तोंड दिवचें पडलें। 7 वांगड्यांनी म्हाका मत दिलां आनी हांव सरपंच म्हणून निवडून आयलां, पूण मनीस कांय वरां भितर कसो बदलूंक शकता हें म्हाका समजना। ताचेर दबाव हाडला असो आरोप वेंचून आयिल्ल्या नव्या सरपंचान केला। तशेंच आपूण परतून वेंचून येवपाचोय विश्वास ताणें दाखयला। मजगतीं पंचायतीच्या राजकारणात हांव वांटो घेना अशें आमदार उल्हास तुयेकारान सांगलें। पळयात दिकरपाल पंचायतींतले वेंचणुकेचें राजकारण। सो आम्ही भेदभाव करना की ते पंचायती हिंदू मेजॉरिटी आमी हिंदूच जावपाक जाय तशें ना। जेन्ना निवडून येता पूण सगळे पंच दर इज डिफरंट पार्टीचे निवडून येता, पूण ते मागीर थंय जेन्ना पंचायतीन बसता तेंचे सगळे एकूच आसता आनी ते एकामेकाक आपलो सपोर्ट करतात, तूं सरपंच जा आपूण सरपंच जा। हितून केन्ना आमदाराचो भाग आसलो, सहभाग आसला, पूण काल सुद्दां हितून आमदाराचो कांय सहभाग नासलो। तेंच्या खुशयेन तेंच्यांनी सगळ्यांनी केलें। आमचे जे 4 पंच आहा तांकां जे कोण आमकां सपोर्ट करता, लायक मायंडेड पीपल, बीजेपीचो सरकार जावन आमची खूब कामां जावपाक जाय, आमच्या बरोबर ते जे लोक काम करता तांकां दिसलें की परत बीजेपीचोच आमचो विचारधार हाडले परत सरपंच जावपाक जाय। पूण आयज अशें दिसून येता की जे ते लोक म्हणटा की एसटी समाजाचेर आमी अन्याय केलो आसा, पूण तसो पळोवपाक गेल्यार एक बारीक समाजाचो हो एससी समाज आसलो, शेड्यूल कास्ट समाजाचो, तेजेर सुद्दां आयज अन्याय जाला। कारण अशें करप न्हू आसलेलें, कारण सगळ्यांनी पंचायतीन सगळ्यांनी सहकार्य करपाक जाय। सरपंच कोण सगळे 11 सरपंच मेंबर जावपाक शकना, सरपंच एकटोच जातलो, पूण सगळ्यांनी सहकार्य करून पंचायत चलोवपाक जाय, आपल्या वार्डान विकास करपाक जाय। हांव आमदार म्हणून सगळ्यांक बरोबर घेवन वयता। म्हाका कोणी तरी सांगचें की उल्हास तुयेकर आमदारान आपणाक आपलें काम करून दिवना, आपूण तेच्या ऑफिसान गेलो आनी तेणें आपली कसली तरी सायन मारपाचें दिवना, सायन मारपाक अशें दाखोवचें। हांव केन्नाच भेदभाव करीत आसतना आमी काम करता। 4-7 जावन खूब खुशी आनी हांवें पयलें म्हणलेलें आसा
सगळे 11 इमामांक अभिनंदन केल्लें आसा, इन्क्लुडींग MLA. म्हजो फूल सपोर्ट आसतलो म्हणून आसा तसोच दवरतलो म्हणून. आनीक एक लो कॉम्पिटिशन मशीन घातला तेच्या म्हाका कांय फरक ना. जे घातलां तांकां खबर आसा आनी तांकां कळटलें कित्याक घातलां आनी कितें तांकां तेमीच चिंतपाक पडटलें. म्हाका हाजेर कांय उलोवपाचें हें ना. आनी फ्युचराक म्हाका ह्या आश्वासन म्हाका दिसता कांय जावचें ना अशें म्हणून. म्हाका फूल कॉन्फिडन्स आसा ताचेर. तूं परतो इलेक्ट जातलो म्हणून तुका दिसता? म्हाका दिसता ते जे म्हाजे बरोबर साथ आसा ताणें म्हाका विस्वास दिलो आनी विस्वासाचेरच हांव वयतलो तांच्या. आनी उरलेले हांव कांय 4 म्हयनो काय म्हणून पूण एक हें आसा हें पॉलिटिक्स कितें जाता की वयर सकयल जाताच. हाजेर हांव कोणाक दोशी करिना. काल जे कितें आमचे दवले टिकरपाल पंचायतीन जालां, हांव एक पयली BJPचो एक कार्यकर्तो बरो 20 वर्सां हांव काम करता आनी BJP मार्फत आनी आमच्या आमदारा मार्फत हांव काल आमचे पंचायतीचे फॉर्म भरलेले आनी हांव एक दलीत समाजाचो बारीक मनीस आनी फूल आमची BJP पार्टी म्हणजे फाटल्यान रावली एक बारीक मनशा बरोबर आनी हांवें फॉर्म भरलेले. आनी काल जे कितें आयज कितें जे कितें कोण कितें उलयतात बारीक समाज त्या समाजाचो बी हांव एक दलीत समाजाचो फॉर्म भरता. जे खंय तरी म्हाका खंय तरी दिसता खंय म्हाकाच खंय तरी एक डॅमेज करपाक सोदता. कित्याक हांव SC समाजाचो एक निवडून येयला आनी BJP पार्टीन आमकां एक रिजर्वेशन दिलां ते BJP पार्टीनूच दिलां. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान शिवोले मतदारसंघाचेर दोळो दवरला. 2027 जावपी विधानसभा वेंचणुकेत या पक्षाचे राजकीय चित्र स्पष्ट जातले असो दावो आमदार मायकल लोबोचे म्हणणे. मनोज परब हांणी म्हजी प्रतिमा इबाडपाचो यत्न केला पूण ते पुराय चुकीचे आसा. मनोजान लोकांची दिशाभूल करची न्हय अशी शिटकावणी मायकल लोबो हांणी दिली. तशेंच देव सगळ्याक पळयता असो लोबो ह्या वेळार उलयतालो. एक्सपोज काय तितून एक्सपोज म्हणटा पळय ते नात 386 एप्लिकेशनां केल्या तेणी. That speaks volumes. In short, I'm telling you, 386 number speaks volume. So they are concerned about Shiolim constituency. So this speaks volumes. How many applications have gone to logical end has to be checked. म्हणजे application हायेन application केले. लॉजिकल एंडाक गेला हो ना. आता आम्ही एक फायल मूव करता आणि ते आम्ही सगळी फायल मुवमेंट करून पास करून हाडटा आणि मागीर तो नाल फोडटा आमी आणि तो रोड हॉटमिक्स जाता वो रिटेनिंग वॉल जाता वो आनी कसलें काम जाता. सो ताका म्हणटा लॉजिकल एंड. 386 एप्लिकेशन्स हॅव गॉन ऑन डेफ इयर्स जाली. म्हणजे कोणेच तेजेर कारवाई करूंक ना. एप्लिकेशन केल्या आनी तशीच आहा. मनोज परब थंय अंजुना वयता ते सगळें जें कितें बांदकाम चालू आसा तें पळयता आनी मागीर प्रेस कॉन्फरन्स हेच्या फाटसून कोण तरी बोलवता धनी कोण तरी वेगळो आसतलो अशें तुमकां दिसता अथवा खंयची पार्टी? ना, हांवें सांगलें तुका न्हू, पॉलिटिकल पार्टी RG हॅज सेट आयज ऑन शोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी. 2027च्या इलेक्शनाक कळटलें कितें पळय तें कोण खंय आहा पळय तो. आमी बेश्टे कॅरेक्टर एसेसिनेशन मनोज परबाचे वो आनी कोणाचें वा तेजे फॅमिलीचे करप योग्य न्हू. तेणें जे भाशेन आमचें कॅरेक्टर एसेसिनेशन काल करपाचो प्रयत्न केलो हे तेणें प्लॅटफॉर्म रॉंग यूज केलो हे म्हाका तरी दिसता. ते एक कसलें रिटेनिंग वॉल आनी तो कसलो प्रेस आनी ते कसले लोक आख्खे विलेजीक आपयले तेणें. अंजुनचे 8-9 जाण आसले. सो इट स्पीक्स वॉल्युम्स. आनी हांवें जें म्हटलां पळय तें he is welcome to come in Sholim constituency to do his propaganda of his party and convince the people. आमी जे भाशेन कन्विन्स करता लोकांक की आमकां मत तुमी कित्याक घालचें सेम भाशेन तेणें कन्विन्स करचें. असले स्टंट करून कन्विन्स लोक जावचे ना. उसगांव तिस्क वाठारांत कोयराचो व्हडलो प्रश्न उप्राशिल्लो आसा. MRF कंपनी लागसार दिसान दीस कोयराच्यो राशी वाडत आसा. थळाव्या पंचायतीन ह्या सुवातेर CCTV कॅमेरा बसयल्यात तरी लेगीत लोकांनी कोयर उडोवपाचो बंद करूंक ना. ह्या कोयराक लागून पुराय वाठारांत घाणयारो वास पसरिल्लो आसा. यो वच करप्यांक नाकार हात दवरून वचचें पडटा. देखून कोयर उडयतल्यांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या.
हांगासर फाटल्यान जो पळय कचरो हांगा परत सुरवात केल्ली आसा. फाटल्यान हांगासर ते काडून व्हरताले, पूण आतां ह्या दिसांनी पयलें भयंकर कचरो हाडून उडयला. लोकांक इतले हे ना, म्हणजे कित्याक भिरांत म्हणटा ती ना, कारण हांगा दोनूय सायडीच्यान CCTV कॅमेरा आसा. पूण CCTV कॅमेरा आसलो जे पंचायतीन जे कोण उडयता पळय तांकां डिटेक्ट केला काय ना, हेजेर मातशें मेन क्वेश्चन आसा. जर तांकां पनिशमेंट दिलो की जर दंड दिलो जाल्यार इतलें हें जावचें नसलें. आनी लोकांक ती संवय जाल्ली आसा. तर हांव पंचायती कडेन मागता जे पळय हे CCTV कॅमेरा बसयला तांकां हें करचें, डिटेक्ट करचें आनी तेंचेर खरेंच दंड काडचो जाल्यार एक कचरो येवचा. आनी लोकांनी सुद्दां हें करपा, आपलें घर साफ करता आनी कचरो हाडून हांगा उडयता. इवन तुमी बारीकशे पळयत जाल्यार ते देवाक घातलेलीं फुलां सुद्दां त्या कचऱ्या काडून उडयल्ली आसा. जाल्यार हे लोक आसा पळय तेंच्यांनी इतले खालची पातळी हें करची न्ही, कारण हो कचरो आसा पळय तो वेवस्थीत घरा कडेन ताचो विल्लेवाट करचो अशी हांव सगळ्या कडेन विनंती करता. येतना वयतना कितें घाणी बी पडलो वास येता? न्ही, घाणी म्हणजे आतां सद्या कितें जाता, हो थोडे दीस जाला आसा, आतां रेग्युलर काडटले. आतां हे 15 दीस जाले आतां सगळेच परत कचऱ्याचो ढीग पडलेलो आसा. ताका लागून परत सगळी हें जाल्लें कचरो वाडत गेल्लो आसा. आमी उदगांव हांगा MRF जंक्शन हांगा आसा, जे जाग्यार हांगा मोठ्या प्रमाणात कचरो उडयल्लो वयता. फाटली ती पयलीं हेज्यान पयलीं भरपूर कचरो उडयताले, पूण जेन्ना हो CCTV हांगा कॅमेरा लायला दोनूय सायडीच्यान, तेन्ना कचरो उडोवपाचें हांगा कमी जाल्लें. पूण आतां लोकांनी परत चालू केला आनी सगळी पिशवी बी सगळी रस्त्यार पावता. आनी हांगा जे हे आसा जे कचऱ्याचे घाण येयल्ल्या कारणान हांगा येवपाक वचपाक लोकांक खूब त्रास जाता, वाहन चालकांक त्रास जाता. तेन्ना ह्यो जे CCTV बसयल्या तेजी वेली फुटेज काडून पंचायतीन ना जाल्यार संबंदीत जे खातें येता हांगा RPWचे रस्ता विभाग, तेणी हांगा ताका दंड थोडोवचो. जे CCTV कॅमेराचे कोण उडयता ते पळोवन तांकां नंबर काडून तांकां दंड थोडोवचो अशी मागणी वाहन चालक करीत आसा. गोमंतक TV खातीर उजवांजली एकनाथ खेडे. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है, और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढता